वाटून दिवया. पवित्र सभे तांकां दिल्ली जबाबदारी सारख्या रितीन करूंक जाय असली कृपा तो देव तांकां लाभोंदी. आज पवित्र सभेच्या म्हणयाऱ्यांक आज विशेष पवित्रपणाचे देणे पवित्रपणान जिवनची कृपा देव लाभोंदी. आज कितल्या जाग्यांनी विंगड कारणां खातीर आज पवित्र सभेचेर बोट जोगते आसात. ताणे तशें केले आनी अशें केले म्हूण जर्थी करनासतात. विशेष मागया हे सगळे सिच्युएशन बदलोवच्या पासत तो देव तांच्या आदाराक येवदी. तांकां कशें तांकां दिल्ली जबाबदारी जावंक पुरो फिरगस दिल्या, जावंक पुरो खंयचे इन्स्टिट्यूशन दिला, जावंक पुरो खंयची दुसरी जबाबदारी दिल्या ती सारख्या रितीन करूंक ते तांकां आधार दिव म्हणून सांगात. म्हणून साम 121 क्लेम करून मागया. साम 121 पर्वताचेर तांचे दोळे उबारता, थंय हांव येता म्हजो आदार. ताणे रचला सर्गांनी तो म्हजे पांय निसरोक दिवचो ना. जो म्हाका निदान ना इस्रायेलाचो जेमेना तरेस्पर तुजो रगतो म्हाका जप दिता. तरेस्पर म्हज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य म्हाका भास करचो ना आनी रातचे म्हाका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो तरेस्पर म्हाका राखतलो. तो म्हजो जीव राखतलो. हांव भायर भितर सरतना तरेस्पर म्हाका राखतलो आता आणि सदांच. हालेलुया 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 Jesu, 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 Hallelujah, 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 Jesu, 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 Stuti, 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 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Argan Jesu. Psalm 92 देवाचे उतर म्हणता सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो भोव वर्त्या देवा तुझ्या नावाचे भजन करूंक फावो. सकाळी तुझो मोग परगटूंक फावो. रातभर तुझे विश्वासीपण गाजोंक फावो. देवाचे उतर म्हणता साम 92:4 तुझ्या कार्यावरवी सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोष बरी केलाय. तुझ्या हाताच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. त्या देखून साम 92:5 कितली वर्ती तुजी कृत्या सर्वेस्परा. कितलो गूढ तुजो येवजण्यो. आमच्या जिवितांत गूढ येवजण करचो देव मुजो आणि तुजो. तो रायांचो राय, तो धन्याचो धनी, सर्व पदवेदार. तो संसारी राया भाशेन नाही. तो जावन आसा राय आपल्या हर एका परजेन ताच्या राजांत सुख संतोष आनंद बगजे म्हणून हर एका ताच्या भरजेन भलायकी जोड घेजे म्हणून हर एका ताच्या परजेन समाधानात जेजम. त्या देखून जेजू खंय गेल्यार तो रायांचो राय सांग लागलो समाधान तुमका, समाधान तुमका, हांव तुमका शांती हाडून आयला. जॉन 14:27 हांव शांती सोदातार, हांव शांती हाडून आयला. या संवसाराचे खंयचेच राय तुमका ते शांती दिवंक शकनात. या संवसारांतलो खंयचोच व्हडल्यांतलो व्हडलो व्यक्ती ती शांती म्हाका आनी तुका दिवंक शकना. तो जेजू म्हाका आनी तुका दिता. त्या देवाक आमी स्तुती करया. त्या सम्याक आमी आराधन करया. त्या सम्याक सांगया जेजू तू मुजो राय, तू म्हाका शांती समाधान सबज काय सगळें दितलो. तू तो राय सर्गेचो. तू म्हाका हर एका घडये जाय. म्हज्या जिवितांत हर एका घडये जाय. म्हज्या जिविताचो राय तू जा सम्या. म्हज्या कुटुंबाचो राय
तू जा सम्या म्हज्या कामाकडे म्हाका सरोन वरचो राय तू जा सम्या तू जा सम्या. आज त्या रायाक आमी गावया गीत जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय म्हणून आमी गावन त्या सम्याक आमी हगोडसिया वर्णिया वंदिया. जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय हालेलुया जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव दोनी हात रुबार अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका जेजू तू म्हजो मोग जेजू तू म्हजो इश्ट हालेलुया जेजू तू म्हजो मोग जेजू तू म्हजो इश्ट अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका जेजू तू म्हजे थळ जेजू तू म्हजे थळ जेजू तू म्हजे भोर हालेलुया जेजू तू म्हजे थळ जेजू तू म्हजे भोर अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका जेजू तू मुझे जेजू तू मुझी वाट हालेलुया जेजू तू मुझे जेजू तू मुझी वाट अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका जेजू तू म्हजो voice जेजू तू मुझे दायस हालेलुया जेजू तू म्हजो voice जेजू तू मुझे दायस अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात वयर सांगया
Hallelujah. 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 Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria, 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 ria. Hallelujah, 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 स्तुति 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 हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus, Jesus. Jesus, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, 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 जेजू जेजूची पदवी आम्ही अनुभव करूया. या घडी त्या जेजूची पदवी आमच्या मध्ये वाढवून असा अरे एकल्याच्या खालसांत पडून असा त्या जेजूची पदवी अनुभव करूया. त्या जेजूची पदवी अनुभव करूया. पवित्रात्मा या घडी बळवंत राहत देवान येता. देवाचे उत्तर म्हणता जोएल प्रवादीच्या पुस्तकात 3ऱ्या अध्यायात देवाचे उत्तर असे म्हणता या उपरांत सगळ्या मनुष्य कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. या उपरांत सगळ्या मनुष्य कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमचे पूत आणि तुमचे धुवो प्रवाद करतले. तुमचे जाणते स्वप्न सपनेतले आणि तुमचे तरणाटे दर्शन देखतले. त्या उपरांत सगळ्यांचेर हर एकल्यांचेर देवाचे उतर म्हणता इंग्लिशान आय विल pour out my spirit on all flesh, on all flesh, on all flesh. सगळ्यांचेर आज तो आत्मो याकडे आमचेर हर एकल्यांचेर देवावर येता. आम्ही माग्या दोरी हात आमचे वयर उभारून धरया. माग्या ये पवित्रत्म्या आमकां तुजे कृपेन भर. ये पवित्रत्म्या आमकां तुजे सत्तेन भर. ये पवित्रत्म्या जोएल प्रवाद्या मुखांतर बसयल्ल्या आत्म्या आज देवानी त्यास बळवून सत्तेन देवानी पेंतेकोस्ताच्या दिसा त्या अपोस्तलाचे देवानी येवन 3000 लोकांक परतेल्ल्या ये देवाच्या दैविक आत्म्या आज आमचे देवानी आज आमची काळजा परिवर्तित कर. आज आम्ही क्रिस्ताव वय तुझ्या येण्यात आम्ही निष्क्रिस्ताव जाता. जेजूचे पाटलाव जाता. केदना पवित्र आत्मो शिसांचे देवोन येले बिजूड जाल्ले शिस धैर्यान भरले भियेले नात तांकां ताणी
कुडान बंद करून दवरले. जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देवान येयलो तांणी तांकांच कुडान बंद करचे बंद केले, धैर्यान प्रगट करूंक सुरू केले. जेजूस स्वामी, जेजूस स्वामी, जेजूस स्वामी. आज तो पवित्र आत्मो आमचे हर एकल्याचे देवदी म्हणून तरी हातरुबान मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोर ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोर ये. परत एक पळय, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोर ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या बळवंतरावर एकल्याचे देवोर ये. आमचेर देवोर ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोर ये. आज आमचे काळीज बावन बेजार आयना सागे, आमची मुखामळा बावन गेल्यान गे. आज आमची काळजां बिजोड जाल्यान गे. आज आमचे थंय मोगाचो अभाव आसा गे. आज एकामेका लागीं उलोवंक जायना गे. म्हज्याच घोवा लागीं, म्हज्याच बायले लागीं, म्हज्याच भुरग्यां लागीं आज उलोवंक जायना गे. आज मागया हे देवाच्या दैवीक आत्म्या म्हाका जाय तांच्या लागीं उलोव. आज कृपा दी. आज म्हाका जाय तांच्या लागीं संबंध घट करूंक. आज म्हाका जातेत ना पवित्र आत्म्या. आज हांव खंयच्याय अस्कतकाय संपडलां गे. आज म्हाका जाय ती कृपा. त्या अस्कतकायेंतल्यान भायर येवच्या खातीर हे पवित्र आत्म्या आज म्हाका तुजी कृपा दी. आज म्हाका त्या कृपेन भर, आज म्हाका त्या सक्तीन भर. पवित्र आत्म्या जशे शीस धैर्यान सुवाता प्रगट करूंक लागले, आज म्हाकाय त्या सुवातेचे भागीदार जावंक जाय, त्या सुवातेचो साक्षीदार जावंक जाय. हे पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या धर भोर तुझ्या गटाय, भोर तुझ्या बळात, भोर तुझ्या धैर्यान. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोर ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोर ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. शिरला bara shira bara di bara shira bara di gira bara di bara shira la bara bara di gira bara shira bara di gira bara di bara di bara di bara di bara di bara di. Hallelujah, hallelujah, Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सुरेश्वराची आम्ही स्तुती केली, सुरेश्वराचे आराधन केले. कीर्तन 20:2 आमका संतोष दिता. म्हणता, इस्रायल करता त्या स्तुतेच्या शिवासनार हांव बसून आसा. सुरेश्वर म्हणता, इस्रायला तुवें केल्ल्या स्तुतेच्या शिवासनाचेर हांव बसून आसा. स्वाम्याचे शिवासन आमी बांधले. आमच्या स्तुतेन आमी स्तुती करून ताका जागो तयार केलो. कितलो बरो व्हरतो देव आमचो. तो देव आमकां सांगता कोलोसांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या वास्वरांत, देवान मिसळून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची.
कोलेसोगरांक बरयल्लें पत्र 3 स्वर 12वी बोळू म्हजे आनी तुजे विशयांत बरयल्ली आज आमकां सांगता देवान विंचून काडलेली तुम्ही पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळ्याचे दयाळ्याचे दीनपणाचे मोवाळ्याचे आनी सोसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय आमी संतोष पावोंक आसा आमी ताणें विंचून काडिल्ली परस इस्रायल परस ताच्या मोगान बरयल्ली परस देव मोग देव आमचे थंयची येता देव म्हजे आनी तुझे रूप घेवन ह्या संवसारांत जियेता देव ह्या संवसारांत आयलो देवान एक बिडार केले म्हजे आनी तुझे ते येवन देव कित्याक ह्या संवसारांत आयलो देवा कडेन आमी विचारल्यार हे सवाल देव खंडीत आमकां जाप दितलो तुझे ते येवन म्हाका जियोंक जाय आसलें देखून हांव ह्या संवसारांत आयलो देव मनीस जालो देवान एक कूड घेतली कूड बॉडी देवान एक कूड घेतली एक बॉडी घेतली आणि ती कूड काणगोन देव ह्या संवसारांत आयलो हांव कुवार मायेच्या गर्भांत तो रावलो पळया परमोन्नत देव अब्रामाचो इजाकाचो जाकोबाचो देव देव मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो आनी देव मनीस जावन ह्या संवसारांत येता म्हणून लुसिफेरा खंडीत कळीत आसली कित्याक म्हळ्यार देव मोग म्हणून लुसिफेरा कळीत आसली सोबीत तांत पडवो तूं देवाच्या मोगाचो देवा विरोध तो गेलो देखून ताणें तें बाग वगडायलें पूण तो जण आसलो देव मोग जावन आसा म्हणून देवसाराक कळीत आसा देव जावन आसा मोग देवाच्या मोगा विशीं संपूर्ण ताका कळीत आसा देखून तो सांबळ केदाळे देव आमकां राखता म्हणून ताका कळीत आसा देखूनच कोलेसोगरांक बरयल्लें पत्र 3 स्वरांत आमचे पोरणे आनी नव्या जिविता विशयांत उलयता आमकां मोगा विशयांत मोग आमचे थंय आमी मोगाची देवाक चड मोगाची देव आमचे थंय जियेता देवाचो मोग आमचे थंय प्रसार जाता म्हणून देवसारा कळीत आसल्यान आमकां तो कश्ट येता आमकां तो पाटी व्हण धरता देखून आमी देवाच्या मोगा विशयांत चड आनी चड आमी नियाळ करीची देवाचो मोग आमचे थंय आसा देव मोग जावन आसा सांजू हांव ताच्या पयल्या पत्रांत आपल्या वांजेलांत पयल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत तिसऱ्या पत्रांत आमकां देवाच्या मोगा विशयांत मस्त संगती आमकां तो सांगता आमी मोगाचे साक्षीदारां ह्या संवसारांत आमी मोगाची भंडारां देव जावन आसा मोग म्हणून ह्या संवसाराक सांगूंक देवान आमकां रचला आमचे मारिफात देव ह्या संवसाराक मोग मांडटा म्हजे आनी तुजे मारिफात देवाक कोणेंच रूप पळयल्लो ना पूण आमच्या पेल्या थंय देव जियेता ताचे थंय देव आमकां पळोवंक मेळटा म्हजे थंय देव जियेता देखून म्हजे थंय पेल्याक देव पळोवंक मेळटा देव म्हजे थंय जियेता देखूनच पेल्याक देव पळोवंक मेळटा म्हजे थंय देखून देवान आमकां विशेष रितीन देखून देव म्हणटा विंचून काडलेली तुमी देव आमचो कितको मोग करता गे म्हळ्यार आमकां तो आटापोवंकूच तो जायना चिंतोवंकूच तो जायना ताका अंतच ना देखून आमी चड आनी चड ह्या विशयांत आमी गूंड आसाचे त्या मोगा विरोध देव जावन आसच्या मोगा विरोध म्हजे थंय आसचें सगळें खोटेपण आमी उमटोवन काडप आसा देखून पळया 3 स्वरांत कोलेसोगरांक बरयल्ल्या 3 स्वरांत सांत पावल सांगता तुमचे थंय आशिल्ल्यो संवसारीक कुशालायो ओडण्यो उमटोवन काडा व्यभिचार अनिश्कळपण कामाचार खोट्यो ओडण्यो आनी अपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुजा ती पयस करा असल्या वायटाक लागून देवाचो क्रोध देंवता हे एक आमी पवित्र पुस्तकांत हायलायट करीत जाल्लो विशय
वायटाक लागून देवाचो क्रोध आमचेर देंवता. आमचे ते वायट आसूंक नजो म्हणून देवान मुजे आनी तुजे ते येवन विडार केला. देवान आपणे एक कुडकण गेली, पवित्र आत्म्याने योजन केले. देवान सुरेस्परा देवान मरियेचेर सवळी घाली. मरी गर्भेस्त झाली. तिच्या गर्भांत देवान कुडकण गेली आणि ती पुडिया संसारांत आयली. सांत पावल ताच्या पहिल्या पत्रान म्हणटा, आम्ही ताका पळयलो, आम्ही ताका आपडलो, आम्ही ताचे सांगाता बसल्या. कळ्ळें? सोबीत उतरां, कितले अपूर्वाची उतरां ती आमी केदाळाय वाचचे. देखून आमी आमी जेजू कडेन थोडे पिटी म्हाका मागून कश्ट जाल्ल्या वेळार म्हज्या बायबलांत हांवें पहिल्या पेजीचेर सकडी आपोस्तलांची नांवां बरोवन दवरल्यात. सांत लुकाच्या वांजेलांत आसात ती. आनी जेजून आपोस्तलांनी विंचून काडिल्ल्या वेळार कोणाक परत हाणें विंचून काडले म्हणून, पूण हांवें ती पहिल्या पेजीर बरयल्यात. आनी हांव तांचे कडेन मागता, तुमी जेजू खुद्द पळयला, जेजूचो मोग अनुभव केला, जेजूच्या बोगसण्या विशयान तुमकां कोत्ता, जेजून केल्ली आजापान तुमी पळयल्यात. भगवंत आपोस्तलांनो, मुजे खातीर विनाती करा. हांव आतां कोणा खातीर मागता, तांचे खातीर विनाती करा. आपोस्तलांनी जेजू भोव लागीं जावन पळयले. ताचे उठू ते चलताले, ताचे मुखल्यान चलताले, ताचे फाटल्यान चलताले, ताचे बगल्यान ते आसले. आपोस्तल पळया, ते आपोस्तलांक केदे वर्ते भाग जेजूक खुद्द पळोवचे, परमोन्नत देवाक पळोवचे, ताका आपडचे. सांत पावलाचें ते पयलें पत्र, दुसरें पत्र, तिसऱ्या पत्रांत तो त्या जेजू विशयान वस्तू सांगता. जेजू कितें मोग जावन आसा म्हणल्या विशयान सांगता. तर त्या मोगा विशयांत, त्या मोगा विरोध हांवें आनी तुवें जिवची जिणी ती देवाक पसंद ना. देखून आमकां पवित्र पुस्तकांत सबार कडेन वाचूंक मेळटा, तुमचे ते आसो राग, मसोर, हगे, जिद्द, हे सगळें तुमी सांडोवंक आसा, हे काण उडोवंक आसा. हे काडिल्ल्या शिवाय म्हाका आनी तुका जेजूच्या मोगाचो अनुभव जायना. एक म्हाका खंडीत कळ्ळां. म्हणजे इतल्या वर्सांच्या जिणयेच्या अवधेंत म्हाका हे कळ्ळां, कितें देवाक खुशी नांगी म्हणजे ते आसूं नजो म्हणून ते हांवें काडूंक आसा. ते काडूंक एकच वाट जेजूचो सांगा. जेजू खंयसर आसा थंय मोग आसा, खंय मोग आसा थंय स्वतंत्र आसा. मोगा विशयान जायत्यो संगती आमकां वाचोवंक मेळटात. देव जावन आसा मोग. पळया, देवान त्या इस्रायल परजेचो इतलो मोग केलो, इतलो मोग केलो. खंयच्या रितीन त्या गुलामपणांतले इजिप्ताच्या गुलामपणांतले, तांच्या पातकी सैमांतले त्या परजेक भायर हाडूंक देवान कितली कितली पुरा वाट सोदली. कशें पुरा मैजे मारिफात, आरोना मारिफात कशें त्या परजेक भायर काडोंक देवान कितल्यो वाटो दाखयल्यो. पूण मस्त वेळ काडलो देवान. आनी देवानच म्हळ्यार तूं वच फराव्या कडेन, इसार अशें कर तशें कर, पूण फराव्याचें काळीज हांव धरून करता. तितल्या सुलोभायेन फराव्यांनी परजेक, इस्रायल परजेक सोडोना, पूण देवान ताचें काम केलें. देवान त्या दर्या कडेन इस्रायल परजेक हाडन इस्रायल परजे मुखार तांकां बचाव केलें. तांच्या विरोध्यांक, तांचे दुस्मानांक त्या उदकांत बुडोवन देवान जिशू मारले. परतून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, ह्या इस्रायल परजेन आपणाक दुखयल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायली आनी तांकां नास केले. आपल्या परजेक, आपणे बचाव केल्ल्या परजेक आपणा विरोध तांणी सूख केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायली. हो देवाचो मोग. देव शिक्षा लायता, देवाचो मोग. देवाच्या मोगांत जायत्यो संगती आटापून आसात. देव आमचो मोग करता. इतले मात्र त्या देवाच्या मोगा विशयान, मोगाच्या भावांनी भयणी, आमचे जिवीत पळया, आमी मोगाची मनशां, आमचे थंय मोग आसा. तरी एकली आमी मोग करूंक शकता, पूण आमचे थंय आसचें थोडें उणेंपण आमी सोदून काडूंक आसा. आमी निमाणे दीस आतां आमकां पावल्यात.
सत्य सांगता आम्ही एका निमाण्या काळात येऊन पावल्या. आता सगळ्या संसारात पवित्रत्व वावुरता. पळया तुम्ही मिडियाचेर तेणे येणे कितले मागणे, कितें देवाचे उतार, कितले देवाचे उतार दिवचे, कितले जण लायक याजक कितले वावुरतात, कितले मागणे आमकां आयकूंक मेळटा. कित्याक असो अर्थ देव म्हजो आनी तुजो मोग करता. आमी नास जायनाये म्हणून देव अशें. देवाची एकच आशा हांवें आनी तुवें बचाव जायचे. आमी देवाचे उतार फातयेचे सत मांदीचे. देव मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो आनी म्हणालो हांव देवाचे उतार, हांव देवाचो सोब म्हणालो जेजू. तो देव म्हजे आनी तुजे थंय जियेतना म्हाका आनी तुका हो पवित्र पुस्तक इतलो मोगाचो जायचे. कितलो वेळ मेळटा तुका दिसा मध्ये एक घडी हो पवित्र पुस्तक म्हाका आनी तुका एक बचावेची वाट जायची. कितलो सोबीत संगती ह्या पवित्र पुस्तकांत देव आमकां दाखोवन दिता. देवाचे उतार कितले एक बळवंत जावन आसा. त्या देवाच्या उतरांत तुजी भलायकी आसा. त्या देवाच्या उतरांत तुजी जायते वंच जावची जीक आसा. देर इज ए विक्टरी इन द वर्ड ऑफ गॉड. देर इज ए विक्टरी इन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाक जायते वंत उतार. हर एका संतीक हे देवाचे उतार आमी वाचतना देवाचो मोग तांचो आटोपेन आसलो मोग आमकां कळटा. तरी कित्याक आमी ह्या मोगा विरोध, आमी कित्या मोगा विरोध वचून आमी देवाक दुखयता. आमी आतां प्रेज एंड वर्शीप करतना आयकलें कितल्या घरांनी समाधान ना आस्ती खातीर, पयशां खातीर, बाबा भयणी मध्ये. आमी कितल्या रितीन आमी देवा मुखार एक काले म्हणजे एक लजेची संगती. देवान आमकां इतलें दिल्लें आसतना, जायते आमचे आसतना कितल्या कुटुंबांनी उलोवणें ना, मोग ना, सोडदोड ना, समजोणी ना, बोगसोणें ना. क्रिस्ती कुटुंबांनी बोगसोणें ना. देखून आमी प्रयत्न करप आसा हर एकल्यानी आमी हर एकल्यानी आमी हे उतार आमी विशेष रितीन आमच्या जिवितांत अणभवत आसा. देव आमचे सोवे असल्यार आमचे विरोध रावतलो कोणूच ना. हे आमी बाहेर करता. आतां मस्त कडेन हांव गेल्ल्या वेळार हांव आयकता मागणें सुरू करा म्हणलें मागणें बरें करता. देवाची उतरां काणगून देवाची बसावण्या काणगून आमी मागता. पूण तांच्या जिवितांत पळयल्यार बोगसोणें ना, बोगसोणें ना. फाटल्या दिसांनी 1-2 म्हयने आदी एका घरान मागण्याक गेल्ल्या वेळार मागणें पुरो जालें. भायर येताना म्हाका घरच्या भुरग्यान एका भावान एका भयणीगेर एक फंक्शन आहलें. त्या भावान म्हाका लिफ्ट दिली. बरें जालें बा सगळ्यांक देंवतना म्हळें बारी बरें जालें पुरा फंक्शन बरें जालें तुमच्या घरचें. तुज्या भयणीगेर बरें हें केलां ताणें ऑर्गनायज केलां. भारी बरें जालें. तक्षण तो म्हणालो कितलें बरें जालें रे, कितें जालें जेसीबाई. खाली आज मात्र आमी आयले. हांवें त्या घरा येनासतना 1.5 वर्सां वयर जालें. आमकां समा उलोवणें ना. ताणें आपयल्ल्या खातीर मात्र आयलो. सकाळी तशेंच अजाप जालें. आमी पुरा आयिल्ल्या खाली म्हाका मस्त एक बेजाराय भोगली. कितें अशें जालें. आमी म्हज्या मतींत एक संतोश जालो तें पुरा पळोवन. देंवतना म्हाका एक खबर मेळ्ळी. त्या भाव म्हणालो म्हाका मस्त भोगलें. अशेंच कितल्या कुटुंबांनी जाता. पण देखून हांवें घट्ट चिंतलें त्या दिसा. हांवें म्हज्या मतीन निश्चय केलो खलय जावं दी पयलें हांवें म्हज्यो वाटो समा करीचे. अशें कोणेंच म्हज्या घरा येवन फाटी येतना म्हज्या भावांनी म्हज्या भयण्यांनी अले उतार भायर सांगून वचून सांगोंक खूब कारण ना. तो अवकाश दिवना हांवें. पूण खंय तरी आसा जाल्यार देखून हांवें घट्ट चिंतलें त्या दिसा हांवें देवान म्हज्या कुटुंबांत रावन देवान म्हज्या जिवितांत रावन ताचो दिल्लो मोग हेरां थंय वांटून काणगेतना सुमया कसल्यांच एक खंत थंय आसून नजो.
देखून आम्ही हर एकल्यानी वयर निश्चय करूंक आसा आमकां देवान कितलें बरेंपण केलां देव जावन आसा मोग आमी म्हणटा देव जावन आसा मोग आमकां आतां अवकाश मस्त दिला देवान मस्त दिला देखून आमी आमच्या जिवितांत आमच्या वाटेर खंयसर कितें अडखळ आसा ती आमी समा करूंक आसा आमच्या भोंवडाक आमी बचाव करूंक आसा आमच्या कुटुंबां बचाव करूंक आसा आमच्या भुरग्यांक आमी बचाव करूंक आसा देखून देव जावन आसा मोग म्हणून आमी म्हळ्यार पावना त्या मोगाक म्हजे जावन कितेंच वायट जायनातल्या बरी हांवें पळोवप आसा हे जावन आसा ही जावन आसा देवाची खुशी देव आमचे जावन कितें आशेता देव देव आमचे जावन इतल्यांत आशेता हांव जावन आसा मोग तुजे खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो सर्वस्व म्हजे खातीर देवान ह्या संवसारांत म्हजे खातीर म्हजे वयर ताणें वतना तसो पवित्रत्म म्हाका दिला ताचे क्लेस्त जेजू क्रिस्ताक म्हाका दिला ताच्या कुडीन आनी रक्तान म्हाका दोश केला कितल्यो संगती आमी जाणा कितल्यो संगती आमी जाणा देखून आमी त्या जेजूक भोव लक्षिल्ल्यान वळखूंक प्रयत्न करतना आमचे तें आसचें सगळें मेळेपण खोटेपण कितें देवाक खुशी ना गे तें आपशेंत आमचे जावन मायाक जाता हें खंडीत जावन देव आमच्या जिवितांत आमी काणी गेल्ल्या वेळार देवाची सकत आमी अनुभव केल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता देखून आमचें तें परिवर्तन जायचें जाल्यार हांवें म्हजें संपूर्ण समर्पण देवाक करूचें हांवें म्हजी अस्कत काय देवा मुखार वळखपाची देव सर्व जाणा आमी कितेंच त्या देवाक लिपोवंक ना देखून कोलेसोगरांक बरयलें पत्र हांवें धाडलें तो 3रो आवसवर पोरणे आनी नवे जिविता विशयांत हांवें वाचचें तांचो सबार संगती आसा सबार संगती म्हजेच खातीर बरयल्ल्यो म्हणल्यार बरी आसा हांवें ते वाचच्यो आनी जाता तितलें कितलें म्हाका देवाच्या मोगाक लागीं वचूंक जाता गे तितलें प्रयत्न करचें देव जावन आसा मोग त्या देवा विशयांत हांव खंय साक्ष दिवंक शकता कितली साक्ष दिवंक शकता आमचे कुटुंब आमी बचाव करीचे जाल्यार म्हजो संबंद म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भुरग्यांत म्हज्या नातरांत म्हज्या भावां भयणींत सगळ्यांत म्हजो एक संबंद तितको बरो आसाचो जर तर म्हजो संबंद बरो ना म्हज्या कुटुंबांत हांवें देवा विशयांत उलोवंक जायना म्हजो संबंद म्हणजे हर एकल्या थंय बरो आसल्यार हांवें देवा विशयांत उलोवंक जाता नाजाल्यार म्हाका देवा विशयांत उलोवंक जायना आनी हांव उलयलें जाल्यार तें स्विकार करूंक आयकतल्यांक जायना ही मनशाचो स्वभाव सैम मनशाचें सैम्य देखून आमकां पेल्यान स्विकार करीचे जाल्यार आमचो संबंद पेल्या कडेन बरो आसाचो कोण आमकां बरें स्विकार करता गे थंयसर म्हाका देवा विशयांत उलोवंक जाता नाजाल्यार म्हाका देवा विशयांत उलोवंक जायना आयकनात फातयेनात देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाक मानवा तेल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताच्या जिणी बरी जायची देखून देव जेजू जावन ह्या संवसारांत आयलो सांगोंक ही जिणी म्हजो बाप आशेता ही जिणी म्हज्या बापाक मानवाता एकामेका सोमोग करप एकामेकाच्या गरजांनी पावा एकामेकाक बक्षिया एकामेका खातीर मागा जेजून सिस्टर फौस्तिनाक सांगलें तुज्या शेजाऱ्यां खातीर तुवें 3 बरीं कामां करियेत एक तुवें तांचे कडेन मोगान उलोवचें तांचे खातीर मागचें का सोंसोन व्हरचें सिस्टर फौस्तिना कडेन जेजू सांगता शेजाऱ्यां खातीर तुवें मागाचें तांचे कडेन मोगान जियेचें तांकां सोंसोन व्हरचें पण हे कितलें सोबीत संगत
सिस्टर सिस्टर फौस्तीना तें कितें पुरो उणेपण आसलें जेजून तिका सांगून दाखोवन तिचे करना संवसाराक कळयलें. ती आमचे बरी कश्ट जाताली, तिका मागणें करूंक कश्ट जाताली, तिका मागणें करूंक जायनातलें, तिका ना सोंसणी काय आसली. ती कॉन्व्हेंटान जियेताना देव तिका कार्यक्षम संगती सांगता आळ्यात अशें करी जे शेजाऱ्यां खातीर हो संदेश कांय पावला. देखून देव आमचो कितलो मोग करता गे म्हळ्यार संतां मारिफात ताच्या भक्तां मारिफात देव आमचो मोग करता, आमकां बचाव करूंक, आमकां साल्वार करूंक अशें. देखून सांजू हांव ताच्या पयल्या पत्रान म्हणटा देवा कुन्नी पळोवंक पूण पेल्याचो मोग केल्ल्या वरवीं देवाचो अनुभव आमकां जाता. कितली सुबीत संगत. देवा कोणी पळयल्लो ना पूण आमच्या पेल्याचो मोग आमी केल्ल्या वरवीं देवाचो अनुभव आमकां जाता. ताचो अर्थ देव आमच्या पेल्या तेंची येता, म्हजे तेंची येता. ही आमी घडये घडये कितले पावटी आमी चिंतल्यार हे उणेंच आमकां असो अर्थ कळना. मस्त कश्ट आमच्या पेल्या कडेन आमी मोगान जियोंक बारीक कश्टांची गजाल, मस्त कश्टांची गजाल. कित्याक म्हळ्यार मनशा सैम तितले एक कठोर म्हणयेत मनशाक बोगसोंक जायना. ह्या दिसांनी आमचे भोंवतणीच आमचे विशय थोडे पळयल्यार देवसार खंयच्या रितीन वावरता म्हणल्यार आमकां कळटा. जिवाक कितल्यो मर्डर जाले मँगलोरांत कितें पुरा जाता ह्या दिसांनी. एका तराचें बे खंय गेल्यार बे खंयच्या शॉपिंग सेंटराक गेल्यार बे वचूंकूच नाका, तितले एका तराचें बे जावन गेला. आनी ह्या वेळार एकच आदार मागचें देवी काकुळतीचे तेर्स करचें. कित्याक म्हळ्यार देवाचो मोग ह्या संवसारांत आमी अनुभव करीचे जाल्यार देवाचो मोग आमी हेरांत वांटोवन काणगेचे जाल्यार आमकां ती सकत जाय. ती सकत मेळची आमकां मागण्यान. जेजू म्हणल्या मागण्यान. जेजू म्हणलो तो शब्द ते विशेष मागणें जावन आसा. जेजूचें नांव, जेजूचो सांगात, जेजूची कृपा आमकां एक विशेष बळ जावन आसा. देखून आमी व्हडले नॉवेल्स वाचीचे म्हणून ना, व्हडले फिलॉसॉफी आमकां कळाचे म्हणून ना. आमकां इतल्यांत कळल्या पुरा देव मोग जावन आसा. देवाचो मोग म्हजे थंय आसा. देवाचो मोग म्हाका अनुभव करूंक मेळटा. म्हज्या भुरग्यापणांतल्यान म्हज्या आवय बापायंतल्यान देवाचो मोग आमकां मेळ्ळा. हर एकल्यांक आमकां आमच्या आवय बापायंतल्यान देवाचो मोग मेळ्ळा. आमच्या भावां भयणींतल्यान देवाचो मोग मेळ्ळा. देवाक हांवें पळोवना जाल्यार म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या बऱ्या मनाच्या म्हाका मोग दिल्ल्या, म्हाका सहकार दिल्ल्या, म्हाका बऱ्या वाटेक हाडिल्ल्या सगळ्यांचो उडास काडटना देव कितली रुपां काणग्योन देव म्हज्या जिवितांत आयला म्हणून म्हाका बसून चिंतोंक जाता. तितल्यांत सिंपल म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी व्हडले तुका शर्मा वायकाचे म्हणून ना. देवा विशा देव म्हाका मेळ्ळा गी, देव म्हाका भेटला गी. देवा तूं खंय आसाय, देवा तुका हांव खंय सोदून वचूं. ती ल्हानशी काणी सगळ्यांक गोताली काणी. दर्या तडीर एकलो चलतालो खंतीन चलतालो आनी तो देवा कडेन उलयत आसतालो आनी तो पळयत देव ताचे कडेन उलयतालो. ताका ताणें तांच्या 4 पांयाच्यो आज्यो दिसतल्यो. मागीर दोनूच दिसल्यो. ताणें विचारलें देवा कडेन तूं म्हजे उठ आल्लोय वय पूण म्हाका कश्ट येतना तूं खंय आल्लोय. आनी देव ताका म्हणटा तुज्या कश्टांच्या वेळार तुका उखलो नवे म्हज्या खांद्यार दवरले. हांव चलतालो तूं म्हज्या खांद्यार आसलो. सवार सगल्यो काणयो आसात देवाच्यो. तळ्याक दिसना तुलो देव आमचे संगत आमच्या बाळपणांतल्यान आमचे संगत वाडला, आमचे संगत आसा. देखून हांवें व्हडले शर्माव आमच्या कित्याक म्हळ्यार आमच्या सिंपल जिणेंत आमकां दादोसकाय दिवचो विशय इतलोच की देव म्हजे सोबे आसा, देव म्हजे संगत आसा. पळया आपोस्ताला संगत जेजू कितली वर्सां आसलो.
3-3.5 वर्सां आसलो जेजू तांचे सांगता. जेजू मेलो, ताका निकेपिलो, जेजू जिवंत जालो. जेजून तांकां सांगिल्लें आसतना जाल्यार तांकां पाती येवंक जावना. देखून जेजून पवित्रत्म धाडलो आनी तो पवित्रत्म आयिल्ल्या वेळार तुमकां सगळे उडासा काडटलो म्हणालो. पवित्रत्म आयिल्ल्या उपरांत जेजून सांगलें तांकां उडासाक आयिल्लें आनी जेजूचो मोग ताणें अनुभव केलो. जेजूचो मोग ताणें अनुभव केलो. देखून त्या देवाच्या मोगाचो अनुभव जावन देवान संपूर्ण ताका म्हजे आनी तुजे थंय ताणें संपूर्ण खाली केला. सगळो देव आमचे थंय आसा. देवाचो पूत म्हजे आनी तुजे थंय आसा. देवाचो आत्मो म्हजे आनी तुजे थंय आसा. देवाची ती दैवीक कृपा आनी काकूळट म्हजे आनी तुजे थंय आसा. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे ते अमोलीक रगत आमच्या ताळवेतान पायते लागची पर्यंत आमकां जमता. सकाळी उठ्ठाना देवा तुज्या मोगाचो अनुभव करूंक म्हाका कृपा दी म्हणून मागल्यार सगळो तुजो दीस तितल्या मोगान सरता. तुका मोग मेळटा. हेरांक तुवें मोग दिवंक तुका कृपा मेळटा. सकाळी जे उठून म्हळ्यार पुरो देवा मोग जावन आसच्या देवा तुज्या मोगाचो अनुभव करूंक म्हाका कृपा दी. सकाळी उठ्ठाना तोंड्यार जाणावे म्हणजे सगळो दीस देवाचो मोग म्हाका अनुभव करूंक मेळटा. सगळो दीस देवाचो मोग हेरां ते वांटून घेवंक अवकाश मेळटा. संतोष जाता. कितली बरी उतरां आयकूंक मेळटात आमच्या पेयेतान. जशे बाय तूं टायमार येवंक नातली जाल्यार म्हणजे काम जाता ना. जशे बाय तूं नातली जाल्यार अशें जाता. खंय तावन येतात ती उतरां देवाचो. आनी तूं हांवें गर्वा पडोंक ना. देव उलयता, देवाचो आवाज आयकता. ते जाण हांवें म्हणजे सुनिया फावो घी हांव ह्या होबळीक एक. ते जाण परत म्हणजे अंतस केन्ना म्हाका सांगता हांव न्ही क्रिस्त म्हणजे तेंचेर. तो देव त्या देवाक हांवें आनी तुवें अनुभव करूंक आनी वो अनुभव आमी हेरांक वांटून दिवंक आसा. मोगूच तूं देवा. त्या देवाच्या मोगाक मीत ना मेर ना. मीत मेर ना तुलो मोग. शर्ता ना तुलो मोग. आमी जायत्या फावटी म्हणटा ही उतरां पूण ती उतरां हांवें अनुभव केल्यात. शर्ता ना देवाच्या मोगा कडेन. आमी देवाचो मोग केल्या पुरो. देव कसलें तूं शर्तां घालना. इस्रायल पद्जेचो मोग केलो देव म्हजो आनी तुजो त्याच मापान मोग करता. त्याच मापान तितल्याच वांट्यान तितल्याच मापान म्हजो आनी तुजो मोग करता. त्या मोगाक हांव कितें फाटीं दिवं. देवाक जाय आमचें समर्पण. कितें हांव फाटीं दिवं ह्या मोगाक तुज्या विसरल्यार देव म्हणटा तुजें समर्पण कर. म्हज्या समर्पणांत हांव कितें करूं. म्हजी वडविकाय, संवसारी देणी, टॅलंट्स देवाक जाय आमचें समर्पण. सुमिया सुरेस्परा दळबारांच्या देवा, अब्रामाच्या, इसाकाच्या, जाकोबाच्या देवा तुवें आशिल्ल्या प्रमाणे तुवें खुशी व्हरच्या प्रमाणे तुजो मोग करूंक म्हाका जायत्यो अडकळी आसात. जायत्यो अडकळी आसात त्यो म्हाका सोडिना. हें हांव तुका समर्पण जावं पुरो. तुजो राग, म्हजो राग, हगें, बरीपणाची चिंता, ना बोगसोणें, आदलो उडास हें पूर हांवें समर्पण करूंक आसा. देवाच्या मोगाचो अनुभव म्हाका आनी तुका जायचे जाल्यार हांवें ह्या मोगा विरोध आसचे पुरा. मोगा विरोध कितें आहा. मोगाचे ऑपोजिट मस्त आसा. राग, हगें, बरीपण, निस्कुसार हें पुरा हांवें एका जेजू हांवें समर्पण करून दिवंक आसा. समर्पूंक आसा. तितल्यांत सोडल्यार दुसरें आमी कांय करूंक ना. कांय करूंक ना. आनी तें समर्पण करूंक कशें समर्पण करचें तें सगळें ह्या पवित्र पुस्तकांत भोव सोबीत रितीन म्हाका आनी तुका कळच्या प्रमाणे तें बरयलें. कळच्या प्रमाणे बरयलें.
तरी एक संपावलान बरयल्ली पत्रां पळया, कितल्या पुरब्याची पत्रां. कोलेसोगारांक बरयल्ल्या पत्रांत त्या प्रस्तावनांत सांगता, कोलेसोगार आदी देवाक वळखोवच्या पयल्या खंयच्या देवाक वळखताले, थंय जावन ते देवा निजा देवा फाटल्यान आयले, पूण त्या देवाक वळखोंक तांकां कश्ट मारताले, निजा देवाक कोलोसोगारांक. आनी देखून ते पत्र इतलें सोबीतकान बरयलां सांपावलान. हांवें ते घडये घडये वाचचें, कित्याक म्हळ्यार म्हाका ही निजा देवाक थोडे फुडें स्विकार करून पत येवंक, त्या प्रमाणे जीव कश्ट मारता. कित्याक म्हळ्यार आदलें जिवीत सोडूंक गेले कश्टान, आदलेंपण. आमी देवाक आमकां देव भेटला तवळ, देव भेटलो, देव भेटताना ताच्या पयल्यांची जिणी सोडूंक गेले कश्टान. मागे राग मसर अलें पोर आसा. कित्याक म्हळ्यार अलें सैम घालून आमकां देवाक वचता. सवलाक पळया, सवलाक अशें देवान ताका कितें जाय कितें करता आमचेर करूंक सोडलें. निमाणें एक दीस ताका अशें मारलें धरणीक मारून तो पडलो. सावल उठ्ठाना पावल जालो. 3 दीस ताका दोळ्यांक दिसनातलें. देखून आमकांय थोडे फुटी देव आमचे आदलेंपण सोडोंक धरणीक मारता, आमकां मारता, आमच्या दोळ्यांची खोवळां काडटा, आमचो गर्व अहंकार आमचे ओडपण काडूंक देवा कुशीत देवान मौन केल्ल्या क्षण ही घडी आयली म्हणटाना देव जाणा म्हाका तो बदलयता. हांवें त्या वेळार तयार आसाचें. हर एक बदलावण, हर एक आमचे कश्ट, हर एक आमकां देवान धाडचे कश्ट आमच्या बदलावणेक, आमच्या अंतरीक बदलावणेक, या आमच्या परिवर्तन जावंक एक अवकाश दिता देव. आनी त्या वेळार आमी तयार आसाचे. देखून हांवें इतल्यान म्हणचें मोगाच्या भावांनी भयणी, देवाचो मोग करून देवा संगताक जिवन पोसलो. इतल्यान तेगी हर एक घडी हांवें चिंतल्या बरो, म्हजे थंय देव जीव म्हजे भितर आसा. तांचे संगता देव आसलो. आमी पोरण्या तेस्तामेंतान वाचता, तांचे संगता देव आसलो. देव म्हजे सोबे आसलो. जाकोब म्हणटा म्हजे सोबे देव आसलो. देखून हांवें 30 वांट्यांनी किर्लात घालें, 100 वांट्यांनी हांवें लुवलें. म्हजे सांगता देव आसलो. पूण आतां आमी कितली भाग्यगी म्हळ्यार तो देव म्हजे थंय आसा, म्हजे भितर आसा, म्हजे सांगता आसा. पूण ताचे वरवीं व्हरतें तो देव, हुंड्या रुपार बदललो देव, एक कूड काडून संवसारांत आयिल्लो देव, ती आपणाची कूड त्या उंड्यांत बदलिल्लो देव. आनी तो उंडो ह्या म्हज्या कुडींत येवन तो देव म्हजे भितर जियोंक खुशी व्हेल्लो देव म्हजे सांगता आसा, म्हजे भितर आसा, म्हजे थंय आसा. पळया केदें व्हरतें भाग आमचें. देखून हांवें म्हणचें तूं म्हजे भितर आसाय तर म्हाका ही कित्याक दूख, केन्ना खातीर, कित्याक म्हाका ही पिडा, कित्याक म्हाका ही तकलीफ पडप. तितलें विचारलें मात्र उडास आसता. सुमार वेळान म्हाका म्हजे तकलीफ पडप रावली गुतूना, म्हणजे पिडा म्हाका कली इरिटेट आमची दूख गेल्ली म्हाका कळीत आसा. हांवें काल इतल्यांत म्हणूंक आसा की पातयेवंक आसा, तो देव मोग जावन आसो देव, मोगूच जावन आसो देव, तो म्हजे भितर आसा. तर म्हजे तें मोग ना कशें म्हणचें. पळयल्ल्यांनी हर एकल्यांनी म्हणूंक आसा ताचे थंय बदलावण जालें. कित्याक हांवें ताका एक्झिबीट करूंक आसा, हांवें ताका दाखोवंक आसा हांव देव म्हजे थंय जियेता. देवाचो आरसो हांवें जावंक आसा. म्हजे थंय देवाक तुवें पळयचें जाल्यार, हांवें सांगिल्लें तुका समजाचें जाल्यार, हें उतार तुका बरें लागाचें जाल्यार, तुजे भितर आशिल्ल्या देवान तुजे वयर हें उतार आयकताना, म्हाका पळयताना, म्हजे कडेन उलयताना, त्या देवान म्हजे थंय आशिल्ल्या देवान ताची कृपा तुजेर घालूंक आसा. तो ती करता, तो देव तें करता. कित्याक म्हळ्यार देवान देखूनच आमकां आमी आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतना आमकां प्रवा दी म्हणून
आमची भुरगीं आमच्या गर्भांत असताना ती दुखरावा दी मागीर आमी आमच्या भुरग्यांक पळयलें चेरकोया चेडू मागीर वॉल लायलें मागीर नांव दिलें मागीर आमी ताका आमचें आल्कूंस दिलें आमचें सरनेम दिलें आमचें सरनेम दिता म्हणा सर आमी ताका एक नांव दिता म्हणशेर तो देवाचो प्रवाद आतांय आमी देवाचे प्रवाद ते प्रवाद कोण म्हणजे ते देवाच्या मोगांत केल्लो मोग म्हणलो म्हणजे ते केल्ल्यान ते प्रवाद कोण म्हणजे ते देखून आमी विशेष व्हडल्यो गजाली व्हडले व्हडले शर्मा आयकून आमी बुकान बरोवन दवरीचे तें कोटेशन बरयचे हें कोटेशन बरयचे म्हजे मतेन पयलें तें बरयलें आतां म्हाका एकच मस्त संगतीनी जिवितांत घडल्यो संगती आयल्या आखांत आनी कितें पळयतना इतल्यांत बघता हे देवा मोग जावन आसच्या देवा मोगूच जाल्ल्या देवा म्हाका कितें म्हणे आसा तूं म्हजें तें जियेताय म्हजें तें रावताय म्हाका सांबाळताय म्हजें जिवीत एक सुफळ करताय देखून कूड काणगोन ह्या संवसारांत आयिल्लो देव ती कूड उंड्या रुपार बदलिल्लो देव आनी म्हाका ताचें पवित्र स्थान केल्लो देव ताचे मोगाचें सगळें भंडार म्हजें तें दवरलां देखून हांवें तुवें मोगाचें मनशां जावंक आसा बदलावण जावंक आसा उलोवण्यांत बदलावण जावंक आसा आमचें उलोवण पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजें उलोवणें जायचें रुचीक मीठ घालून एक रुचीक एक कशें एक तांतू सोबीत उतरां जो हांव आमकां सांगता तितलें सोबीत उलोवणें आमचें जायचें आमचें तें बदलावण करूंक जाता आमी देवाची मंदिरां देव आमचें थंय आसा म्हणून दाखोवंक आमकां खंडीत जाता हें देणें आमकां देवान दिलां देवाक आमी फटकिरो करूंक जायना फटकिरो करूंक जायना एकच आमी दिसाक एक अर्दो घंटो हांवें आनी जेजू उलयचें बायबल मुखार दवर हांवें ताचे कडेन उलयचें तो म्हजे कडेन उलयता हांवें थोड्यांक पळयलें सकाळीं प्रकाशाचें मागणें आयकतात ताचे उपरांत आनी खंयचें मीस आयकलें खंय आनी दनपारां परतून प्रकाशाचें मागणें आनी कालें मागणें सांजेर युके सगळें त्या घरांत मागणें जावन इतलें मागणें जावन आसा एक 6 months जाले कोणें म्हाका इगर्जे कडेन गेल्ल्या वेळार म्हळें कोत्ता गे तुका त्या घरचें भुरगें एक ब्राह्मणाच्या चेड्या कडेन काजार जालें आनी कालें म्हणटात हांव गेल्लीं त्या घरा गेलीं घरा वचून विचारलें उलोवणें जालें तर म्हणाली कितें केलें देवान आमकां आमच्या घरा मागणें रजार सुकाना आमच्या घरा इतलें मागणें आहलें जेसीबाई तुका गोत्ता तूं म्हाका आदयेंतान वळखताय मागीर हांवें चिंतलें कितें उणें जालें देवा तें कालें घडलें कितें गे म्हळ्यार त्या भुरग्यांक घरच्या भुरग्यांक त्या घरच्या चेडवाक एक त्या कामांतावन येताना सणेंतावन येताना ताच्या तोंडार पळोवन आयलें गे कशें हांवें म्हण सारकेल्यान वेळना सगळो वेळ मागणें भुरगीं घरा येताना आवयो करची सकाळीं मागणें दनपारां मागणें भुरगीं ऑफिसाक येतानाय आमचें मागणें सांजेर घरा भितर इकताना युकेचें मागणें मोगाच्या भावांनी भयणी मागणें घरान सुरू जायचें कुटुंबा मदलो मोग भुरग्यां कडेन एकवट भुरगीं घरांत येताना दादलो घरांत येताना सगळें काम बंद कर स्त्रियेन ताका दिवचो स्वागत थंय मोग खूब जाता थंय देव काम करता मागणें आयकत सूख म्हणना कोणी नातल्या वेळार आमी मागणें आयकता कोणी नातल्या वेळार पण बेल जाली जाल्यार डोर बेल जाली तक्षण मागणें बंद करता उलयता येता हांव एकाल्याक सांगता गे म्हळ्यार आजकाल थोड्या घरांनी संबंद ना एकवट ना देवाक कितें मानवता म्हणून देवा कडेन सकाळीं उठ्ठना ती सारीची सुम्या तुज्या मोगाचो अनुभव करूंक म्हाका आयच्या दिसा पावता हें जावन दी आमच्या हर एकल्याचें मागणें देव आमचो मोग करता देव तुजो मोग करता देव म्हजो मोग करता देखून देवाचें देवाक दिया मनशाचें आमच्या कुटुंबातल्या कितें दिवता तें आमी तांकां दिया
देवाचो मोग करया, कुटुंबांचो मोग करया. देव देव कितलो मोगाळ म्हणून आमच्या जिणये मारितवार, आमच्या उलोवण्या मारितवार, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या नोकरांक, तुमच्या सांगात्यांक, तुमच्या घोवाक, तुझ्या बायलेक कळ्ळें. देवाचो मोग, देवाचो मोग घरांत आसाचे आमी, आमची भुरगीं घरांत येताना घरांत आसाची. जायत्यो संगती आसा. देवा हांव आतां सोशल मिडियांक म्हज्या पॅरिशांत विजीट केल्ल्या वेळार म्हाका कळटा कित्याक आमचे युवजन दिसाक येनात, कित्याक आमचे युवजन घरा मागण्याक येनात. जायत्यो संगती आसात समा करूंक बारीक देखून संवसार एका नासाच्या वाटेर वेताना आमी मागोंक आसा. कितलें खोटेपण सडटा की 10 वांट्यांनी बरेंपण सडलां देखून आमी मागोंक आसा. आमी कथोलीक पवित्र सभा, आमी कथोलीक पवित्र सभेचे जिवाळ फातर ते बांदून हाडला आमकां. म्हाका आनी तुका विशेष एक मिसांव आसा. आमची आयडी आसा ह्या कथोलीक पवित्र सभेन. आमची एक विशेष एक देवान केल्ली मांडावळ आसा. म्हाका आनी तुका दिल्लो एक विशेष एक मिसांव आसा. एक आवय जावन, बायल जावन, भयण जावन, एक नणंद जावन, एक भावोज जावन, एका स्त्रियेन करची कितली बरी कामां आसा. आमी सुवार्ता प्रकट करूंक आसा. देखून आमी देवाच्या मोगातय वंचित जायना. वंचित जावचे नाका म्हणना हांव. आमी वंचित, देव आमकां फटयना, आमी सुकोवन पडना, सूख जायना. आमी देवाचो मोग केला, देवचो मोग जावन आसा. देखून कोरिंथांत बरयल्ल्या पत्रांत, एफेसकारांत बरयल्ल्या पत्रांत मोगा विशयान आमकां सांगता सांपाव मोग मुसो करिना, मोग रात दवरिना, मोग फरीकपण आशेना, मोग कसल्यांचो इन्कार करिना, मोग सगळे सोसून व्हरता. मोग देव जावन आसा, देव मोग जावन आसा. देखून मागया आमी दोनी हात आमचे जोडया आनी देवा कडेन मागया, देवा म्हाका तुवें तुज्या मोगान भरलाय. सगळो तुजो मोग तुवें म्हजे थंय दवरलाय. तुजो आत्मो म्हाका दिलाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान म्हाका सुटका दिल्या. ताचे मांस आनी रगत दिवन म्हाका तुवें बळवंत केलाय. अच्छा की वरते म्हाका कितें जाय देवा, आमी तुजो मोग करीची. तुजो मोग करूंक म्हाका असच्यो पुरा अडकळी म्हज्या उडासाक हाड पवित्र आत्म्या. जेजून सांगलां पवित्र आत्मो येतलो आनी हांवें सांगिल्लें तुमच्या उडासाक हाडटलो. पवित्र आत्म्या जेजून सांगलां एकामेकाचो मोग करा. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सत्तेन, सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग कर. आनी तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो सगळो उपादेश, 10 उपादेश जेजून सोबीत कर. 2 उपादेश कर आमकां दिल्या. सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या सत्तेन, सगळ्या आमच्या मनान त्या देवाचो आमी मोग करूंक आनी त्या देवाक मानवच्या बरी पेल्याचो आमी मोग करूंक. पेल्याच्या मोग करूंक आमकां असच्यो पुरा अडकळी काडच्या देवाक आमच्या जिविताचो धनी आनी राय म्हणून स्वीकार करी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. टाइम जालो न्ही? Yes. ओके. देव बरें करूं बाय तुका. येस. थँक्यू सो मच. मागया बा एकामेका खातीर मागया. पापसाई बरो पापसाई टुनायट जावं मागया. पाकिस्तान आनी इंडियाचे वॉर सुरू जालां. बारी भिरांकूळ हांगा तेणें वचोंक बीन दिसता. कोण पाकिस्तानी आसात कांय कळना. देखून मागचें खाली मागया एकामेका खातीर. संवसाराची शांती खातीर मागया. देव बरें करूं तुमकां समेस्तान. तुका रातीचो टायम तुवें आमच्या खातीर करतलय. देव बरें करूं बाय. मागता तुज्या खातीर तुवें करची बरी कामां हांवें थोडी पळयली. देखून कळीत आसा देवा करगां जावं त्या तुवें मारिफा देवा करगां जावं. तुज्या बऱ्या भलायके खातीर मागता बाय. ओके बा. सांगात आमी आमचे बापा म्हणया. प्रेज द लॉर्ड. ओके. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं. तुझे राज संवसारान जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमचेर सुकयल्ल्या आमच्या तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोंक दिनाका कोण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सवय आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचेर फळ जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माये पाप्यां खातीर नातिका तानी आमच्या मरणाच्या वळार आमेन महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन येस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट Good night. गुड नाईट गुड नाईट वा Good night, Jessica. गुड नाईट